आज नायक बाबान सांगला तसे टुरिझम आज ग्रीसान टुरिझम डाऊन जाला. हांगा ताणी इश्यू जो रेज केला तो Yeah. इश्यू खूब इम्पॉर्टंट आसा हय आनी दॅट इश्यू ही सेईंग दॅट जो डेव्हलपमेंट जाता तो डेव्हलपमेंट सगळो ह्या गजालीचो जाता. एक्च्युअल ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा तो जायना आनी जे कोण आमदार आसात ते आमदार वा जे कोण आतां इलेक्शनाक उबे रावतले तांणी ह्या गजालीचेर विचार करपाक जाय. विचार करूंक जाय हाजेर की बाबा आतां फाटली 5 वर्सां गेलीं ताजेर विचार करून कांय अर्थ ना. आतां फुडल्या 5 वर्सांक आमी कितें कितें स्टेप घेतले बाबा हो डेव्हलपमेंट जो आसा तो मनशाचो डेव्हलपमेंट जावंक जाय. तो इन जनरल मासीस आम आदमी म्हणटात आनी आम आदमी खातीर कांयच करना तुमी. तर तें जर करतले तुमी जाल्यार ताजेर स्टेप घेवंक जाय न्ही. आतां फॉर एग्जाम्पल आमच्या मतदारसंघात एक इंडस्ट्री आसा. पिलेर्न इंडस्ट्रियल स्टेट आसा. पिलेर्न इंडस्ट्रियल स्टेटीन जर वचून तुमी पळयशात जाल्यार कितल्योश्योच इंडस्ट्री क्लोज जाल्ल्यो आसा. कारण तांकां जो कामगार वर्ग जाय तो कामगार वर्ग मेळना आनी कामगार वर्ग मेळ्ळो तरी सुद्दां तो स्किल्ड नासता. आनी टायल्सांचे शोरूम आसात. फक्त शोरूम ते टायल्साचे फक्त ते बी टायल्स खंयचे राजस्थानचे आनी खंयचे हाडून ते हांगा बरोबर तेजे धंदो करप. मॅन्युफॅक्चरींग कितेंच ना. म्हणजे तो इट इज द बिझनस उपयोग ना. आज आमच्या भुरग्यांक म्हणटा ते थंय जॉब मेळूंक जाय ना हांगा एकूच इश्यू आसूंक जाय. इश्यू हांव रेज करता आनी मागीर आमी ब्रेक घेवया लागून आनी मागीर मुखार खंय ताजेर आमी हातूंत चर्चा करया बिकॉज इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. लायक अ पर्सन लायक मी कम फ्रॉम काणकोण. ओके आमच्या काणकोणा भितर एक एज्युकेशनल डेव्हलपमेंट कल्चरल डेव्हलपमेंट ह्या गजालीचेर सदांच लक्ष दितात. अशी खुबशे गांव आसात फक्त काणकोण न्ही बाकीच्या एरिये भितर. हांगाचें कल्चरच वेगळें. एक ह्युमन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय एक कल्चरल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय मनशाचें. की कल्चरल डेव्हलपमेंट हांगा जाता तुमच्या एरियेमध्ये? ना सगळं मिक्स कल्चर. सगळे वेस्टर्न आयज काल गोंयान कालंगूट सायड टू आनी शेवली मारांबोल इज ऑल वेस्टर्न कल्चर. आनी वेस्टर्न कल्चर पळोवपाकूच भायले इंडियन लोक गोंयान येतात आनी तातूंत ते आमचे लोकल लोक मिक्स जावन दे स्टार्ट ड्रग पेडलिंग एंड डिफरंट आयटम्स. आज इजी मनी मेळटा. इजी मनी मेळटा जाल्यार हार्ड वर्क कित्याक करूंक जाय. आमची शेती पळय आसा ती इट इज गॉन टू सामकी जाल्या. शिवरामान कशें सांगलें बेसिकली इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ लायट्स रोड्स जावं वॉटर सप्लाय हे बेसीक निड्स ह्यो जायो ह्यो गरजेच्यो. त्याच्या उलट ह्युमन डेव्हलपमेंट हे स्वताचेर आसता. बाबा आपूण कितें चूज करपाचें हें जण एकले इंडिविज्युअलान जो नागरीक आसा तो बरें काय वायट जावं कशी आपली लायफस्टायल आसूंक जाय हे जण एकल्याचे चॉयस आसता. आनी जेन्ना इंडिविज्युअल डेव्हलप जाता म्हाका दिसता गांव डेव्हलप जातलो आनी तशें राज्य डेव्हलप जाता आनी नेशन डेव्हलप जाता. सो जण एकल्यान आपूण विचार करूंक जाय बाबा आपलो चॉयस. आमी मुखार येता तेन्ना ह्या गजालीचेर विचार करया. नागेश बाबा जाणा एकूच कळंगूट मतदारसंघ जो पळय आसा तांकां तरी एक 2-3 ग्रावंड आसा. कळंगूटी एक ग्रावंड आसा फुटबॉल ग्रावंडाचो इश्यू आसा. त्या इश्यू ग्रावंडाचो उलोवया. आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी ब्रेक घेवन आमी रोखडेच परत येवया आनी ह्या गजालीचेर उलोवया. आमी घेतात एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. आनीकय काय आमचे श्यामसुंदर फडटेन प्रश्न हाडिल्ले आसात लोकांचे तेय आमी मांडटले आनी हांगा जाणकार आसात ते आपली मतां उक्तायले जाल्यार पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या विधानसभेच्या वेंचणुकेच्या काळांतल्या सत्ताग्रहाच्या कार्यावळींतली म्हत्वाची कार्यावळ लायव्ह मतदार राजा. आनी आयचो मतदार आमी घेतात 3 म्हत्वाच्या अशा गोंयांतल्या मतदारसंघांचेर. तो म्हणजे कळंगूट साळगांव आनी शिवोले. आनी ताचे खातीर आमचे कडेन हांगा 3 मानेस्त स्वता तातले आसा सिनियर सिटीजन आसगांवचे एडवीन फसेका, पार्राचे आदले पंच आनी झेवियरांतले असोसिएट प्रोफेसर प्रदीप मोरजकार आनी साळगांवचे आदले सरपंच नागेश नायक. आनी आमी मुखारलो प्रश्न आमचे श्यामसुंदर फडटेन हाडला तो आमी पळोवया. शशिकांत गोवेकार म्हाका कितें तरी सांगपाक सोदतात. आमचो नेरूळ बीच आहा पळय तो सगळो व्हांवून गेला. त्या बिचाची कोणूच करिना काम करिना बिचाचे. तेन्ना त्या बिचार आमी शेकां घालतालीं. आमकां एकल्याकूय शेक थंय घालूंक मेळना. आमचे फिशरमॅन आहा तांकां त्रास जाता. त्या बिचार आमच्या एक लायट घाल म्हटल्यार कोण घालिना. ते काळखान थंय रात आनी दीस करता. तेन्ना आमच्या बिचार थंय खूब लोक येवन गेलो. तो लोक म्हणटा कितें भायलो लोक येता तो ह्या बिचार तुमच्या कांयच सेवा ना हे ना फेसिलिटी ना. डायरेक्टरा कडेन आमी थंय खांबे घालून आमकां लायट घालून दिवच्यो अशें म्हणून तांकां आमी सांगलेलें. 5 वर्सां जालीं तेंच्यांनी आजुनूय त्या बिचाची इन्क्वायरी करूंक ना आनी तो बीच व्हांवून वयतच आहा. आनी आमच्या फिशरमॅनाक थंयसर त्रास जाता. व्हडी वयर काडूंक मेळना आनी कितें नुस्तें हाडलें जाल्यार तांकां थंय काडूंक मेळना. खूब थंय तेंची त्रासांनी पडलेले आहा.
खूप म्हळ्यार खूप महत्वाचो इश्यू नेरळाच्यान निल्लाच्यान सुरू जाला बाकीच्या कडेन पावला बीच व्हांवत वचत आसात बीच कट जायत आसा ही परिस्थिती कित्याक लागून आयली आज एक लोकांची समज असो जाल्लो आसा की ती प्रिन्सेस म्हणून ती बोट पळय हें जाल्या रिवर प्रिन्सेस ताका लागून हो इश्यू जाला म्हणून पण कॉन्स्टंट हांव वचून जर केन्नाय जर अशी नजर मारली म्हाका दिसना तें तो दॅट इज द प्रॉब्लेम कारण ताज्या कडल्यान सुरू जाला पळय तें सबंद कांदोळे पर्यंत तें आतां बीच कमी जायत गेल्या ताज्या कडल्यान ते 2, 3, 4, 5 रेस्टॉरंटां आसा लायनीन पळय तांकां बीचूच उरूंक ना एक वेळ हांवें पळयलें एक 2-4 वर्सां पयलीं 4-5 वर्सां पयलीं थंय बॅड्स बीड्स घालून हे रेस्टॉरंटवाले तांकां प्लेस दिताले बसपाक लोक चलताले त्या बिचा वयल्यान भुरगीं खेळटालीं कितें आतां तें कांयच जायना पण ते कित्याक लागून तेंच कळना आतां ते जे सायंटिस्ट आसा पळय तांकां कळूंक जाय तें बाबा हो दर्या जो आसा तो फुडें फुडें कित्याक सरता ताचें कारण सोदूंक जाय बरें आतां ताजें कारण जर सोदिना सगळें व्हांवूनच वतलें बरें आतां आमी पळयल्या मुंबय बी पळयल्या मरीन ड्रायव्ह आनी हांगा थंय थंय व्हडलीं व्हडलीं खडपां हाडून घाल्यात कृत्रीम खडपां तयार केल्यात आनी घाल्या तशीं घालून तें एवॉयड करूंक जाय इरोजन नाजाल्यार प्रॉब्लेम मोठो गंभीर जातलो तो आनी ताका लागून खूब जाणांचे पोट संदेश म्हाका दिसता एक रिजन आसूं शकता ताका सायंटिफीक रिजनूय आसा पण एक रिजन कितें पयलीं कळोंक हो कोस्टल बेल्ट आसलो ते झाडां आसलीं खूप बुशेस कशे असले आम्ही जेन्ना ल्हान आसतना एक्झॅक्टली तिची मुळां असली पळय ती रेंव ओडून धरताली जेन्ना जेन्ना ल्हारां वयर येताली तेन्ना तेन्ना ती रेंव थंयच उरताली आतां कितें जालां कन्स्ट्रक्शन वन ऑफ द रिजन्स ती सगळी आनी रेस्टॉरंट जावं शेक्स आसा पळय तांच्यांनी ते प्रोटेक्ट करपाक जाय कित्याक तांचे ते तांचेरूच जगतात सो तांच्यांनी दुर्लक्ष केलें मागीर झाडां ना थंय ती माती थंय ओडून व्हरना सो दिस इज वन ऑफ द मेन रिजन त्या रेस्टॉरंटवाल्यांनी व्हडल्यो व्हडल्यो वॉली बांदल्यो थंय रिटेलिंग वॉल्स तांच्यो मोडून गेल्यो पावरफूल रेंवेची साक घालून दवरतात ते कितेंच जायना पण आतां ताजेर जर गंभीर रितीन जर सँड ड्यून्स तुमची भुरगेपणाक कशें आशिल्लें ते वेळार सँड ड्यून्स आसताले मँगो ग्रोव्स आसताले आनी उदकाचे ल्हारां येताली पण ते बिकॉज ऑफ मँगोज ते कांय जायना हावले तुमी आत तशें हावले ना वी कूड इजिली गो इनसायड द सी पण आयज व्हडले डीपनस रोखडेच मेळटा आमकां ते व्हडले भितर दर्यांत वचूंक मेळना आनी एक्सिडेंट कितले जाता भुरगे कितले मरतात थंय सो डोंट यू थिंक दॅट इट इज अ मॅन मेड डिसॅस्टर मॅन मेड इरोजन दर्याक कित्याक दोश दितात उदक येवपाचें आसता येतलें पण हांगा ज्यो गजाली आशिल्ल्यो त्यो सँड ड्यून्स काबार केली सँड ड्यून्स कातरली थंय शेक्स आयले ताका लागून ही गजाल दुसरें सँड एक्सट्रॅक्शन जाता that is also one of the reason because it is finding their own level. When you remove the sand from the river side, any river, maybe Kolwa river or Shapura river, and it is taking its own place to settle up in that. So the side by side, all the sea level. Why are you blaming Kolwa and Shapura because of the same sea. Same sea, so level is been maintained. And it has to go. मागीर पूल चड जाता न्हू जेन्ना दर्याचो जो पूल आसता त्या पुला बरोबर ते रेंवूय भितर रिवर जी आसा पळय ती खोल जायत गेली काय ना थंय रश जाता रश जालो की ते उदक गेलें रिवर सो ह्या इलेक्शनां भितर ही गजाल एक्चुअली सिरियस घेवपाक नेरूलच्या शशिकला गोवेकरान जे सांगलां ते फक्त नेरूलचोच प्रश्न ना व कांदोळी सिकेरी कळंगूट बागा हे सगळ्या प्रश्न आसा आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर खंय तरी तुमचे कॅन्डिडेट जे कोण आसा तांणी ह्या गजालीचेर मुखार चडून सांगचें पडटलें की हाव यू आर गोइंग टू सेव दीस बीचीस फ्रॉम इरोजन रायट तो प्लॅन गरजेचो म्हाका दिसता गोंयांत जे पळय एरियेंतले लोक आसा त्या एरियेंतल्या लोकांनी ह्या गजालीचेर तुमच्या उमेदवारांक प्रश्न विचारचे की ताचे खातीर कितें करपाचें थारायलां कशें करपाचें थारायलां ऑफकोर्स अर्दी गजाली लोकांनी करपाचे आसतात मुखारलो प्रश्न आमी आसा तो घेवया चंद्रू गोवेकराचो शिवोलचे ते कितें म्हणटात ते पळोवया सरकार आम्ही निवडून देतात आणि प्रत्येकाची आशा अशी असता की जे सरकार ते निवडून देतात त्या सरकारान प्रत्येकाच्यो ज्यो गरजो आसा प्रॉब्लेम्स आसात तेंचो सोल्युशन समाधान करचें हे खातीर सरकारान खुबश्यो येवजण्यो स्किमी राबयल्यात पूण म्हाका खंय ना खंय अशें दिसता जितल्यो स्किमी आसात येवजण्यो आसात सरकाराच्यो ह्यो स्किमी येवजण्यो फक्त कागदांचेर उरल्यात हांचे प्रसिद्धी अजून मेरेन जावंक ना लोकांक अजून मेरेन कसल्यो स्किमी आसात हेंची जाणवीक ना आसात पूण फक्त कागदाचेर उरल्यात खंय ना खंय पंचायतीचो आनी म्युनिसिपालिटींचो हांगासर रोल चड म्हत्वाचो आसा की तांच्यांनी ह्यो स्किमी ज्यो आसात त्यो लोकां मदीं पावयच्यो जाल्यारूच आमकां आमच्या स्वप्नांतलें गोंय जें आमी म्हणटात तें
खंय ना खंय मेळपाक पावतलें, नाजाल्यार जें चलत आयलां तशेंच उरतलें. स्किम्स ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो येता म्हाजे म्हायतीनुसार ते मुन्सिपाल्टी जावं पंचायतीन ह्यो ग्रामसभेक जे हायलायट केल्ल्यो जातातूच. पूण आमचो एक कितें आसा, समज भुरग्यांची बाबा आपणाक थंय ट्राय करून एक ते फाटीं सरतात, कितेंय जालें ते ट्राय करिनात. तेका प्रोसेस आसता, खंयचे स्कीम तूं इम्प्लिमेंट करतलो तेजे सगळे तुजे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, सो तेका टायम लागता. सो तश्यो स्किम्स ह्यो नंबर ऑफ टायम्स गव्हर्मेंट काडीत आसता, ते इम्प्लिमेंटेशन जायना हे जण एकल्यान विचार करूंक जावो कित्याक जायना. सो ऑथॉरिटीन क्वेश्चन करूं येता, स्कीम इम्प्लिमेंट जायना अशें म्हाका दिसना. प्रत्येक विलेजीची जी मार्केट एरियाज पळय आसता त्या मार्केट एरियान एक सुलभ शौचालय हे आसूंकूच जाय. कारण मार्केटान जे लोक येता पळय तांकां त्या शौचालयान वचणे केन्ना केन्ना भाग पडटा आनी ते सगळे मागीर कितें करतले, उपाय ना. एटलिस्ट दे कंट्रोल इट, नाल्यार रस्त्याच्या भितर सुलभ शौचालय ना. ना. सो बेसिकली कळंगूट हे अशें क्षेत्र आसा की कळंगुटान जर टुरिस्ट येयलो तो पयलीं कम्फर्टेबल आसूंक जाय. कित्याक एक वेळार 10 वरां 15 वरां ती ट्रॅव्हल करूं येता आनी थंयसर आसा सुलभ शौचालय आसा, पण इट वील केटर ओनली 100 पीपल. आनी जर दिसा कळंगूट आनी सिकेरो कोस्टल बेल्ट थंय हजारांनी लाखांनी टुरिस्ट येता. सो तांकां जर सारकें प्रोविजन केलें एट वन्स दे वील फील कम्फर्टेबल. हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरान तांकां मातशें बरें दिसतलें. सो दॅट हॅज टू बी डन. फाटली जी पळय 31 जानेवारी 31 डिसेंबर मागीर 1 जानेवारी हे हो जो फूल वीक जो आसा पळय ते टुरिस्ट इतले आयले भितर सरले आनी तांकां बावड्यांक सकाळीं फुडें जें कितें विधी करूंक जाय तांकां जवळ जवळ 1 किलोमिटराची लायन लागली थंय. आनी किलोमिटरची लायन अशी पेपरांनी दाखयली, तुमच्या चॅनलांनी दाखयली, पण ताजेर अजून सरकाराचे दोळे उगडे ना. म्हण ते कारण समजना कित्या खातीर. ह्यो ज्यो स्किमी पळय आसा, अरे पळोवंक वायट दिसतालें ते बावडे सगळे लोक लायनीन रावताले आनी ते त्या भितर पावत नाशिल्ले. पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्हज हॅव फेल्ड कंप्लिटली फेल्ड. दे हॅव सीन देअर ओन बेनिफीट. हांवें आज पर्यंत पळयलां साळगांवान मोठ्या लोकांक निवडून दिले. साळगांव मतदारसंघांत ते कोळंगुटी मतदारसंघांत मोठे बलाढ्य वेगवेगळे पक्षाचे लोक बलाढ्य लोक निवडून दिले. पण आज कितें केलां, भुरग्यां खातीर कांयच ना. आज प्रत्येक जर वचून पळयशात तुमी शेतान इल्या कुडक्यांनी मातशें हें काडटात, क्लीन करतात, पीच तयार करतात, भुरगे खेळटात. अरे तांचे पांय मोडटले, हात मोडटले, कारण थंय जोत घाल्लेले आसता. तुमच्या प्ले ग्राउंडाचेर एक इश्यूज हांगा रेज केल्लो आसा. कृष्ण मालोजी म्हणटा साळगांवचे, ते कितें म्हणटात ते पळोवया. आमच्या सालिगांव मुख्यमंत्री जावन गेलो, ट्युरिजम मिनिस्टर सुद्दां जावन गेलो, पूण आमच्या सालिगांवान आजून एक त्यांनी ग्राउंड कोणी हो करूंक ना. आमी सगळ्यांक सांगता आमकां ग्राउंड करा. ग्राउंडाचें सोडूनच घाल. आमच्या सालिगांवान एक बेश्टी लायब्ररी जाणट्या लोकांक बसून टायमपास करतले जाल्यार ती सुद्दां ना. आमच्या ह्या सालिगांवान हांवें कितें मेजर वर्क म्हणटा तो केन्नाच जावंक ना. आमकां आमच्या भुरग्यांक बाबा एक बरो ग्राउंड दिवपाक आमचे कडेन कांयच ना. आमकां हे शेतान खेळचें पडटा. आमी ते बी कितें फक्त सिजनाक खेळटात आनी पावसान आमकां खंयच्या भाटांनी कितें खेळचें पडटा. हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन तेंच्यांनी मातशी दखल घालची आनी आमकां एक सालिगांव प्रत्येक तर एक ग्राउंड करून दिवचो आनी आमच्या भुरग्यांक खेळोनी सुशेगाद आनी तांकां एक बरे फुटबॉल प्लेयर जावनी जावं कसले आनीक प्लेयर जावनी. 1980-82 साला प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले आनी त्या वेळार तांणी त्या वेळार सरकारान स्कीम काडलेली की प्रत्येक विलेजीक 4 लाख दिवचे म्हणून. त्या वेळार 4 लाखांनी ग्राउंड जातालो आनी हांव त्या वेळार सरपंच. ग्राउंड तयार जावपाक सगळ्या लोक फुडें सरले. सगळ्यांनी आपापली शेतां दिलीं, फक्त कोमुनिदादीन दिलो ना NOC. ताज्या लागून ते उरलो थंय प्रोजेक्ट उरलो तो आज पर्यंत ना. फक्त पावस काबार जालो की लोकां कडेन भीक मागप आनी तांची शेतां मागप आनी थंय ग्राउंड करप. तुमी पळयलां आसतलें इगर्जेच्या सायडीच्यान ते सायडीच्यान एक ग्राउंड खेळटाले. म्हण तो कितें जाता तितल्या वेळा पुरतोच तो सिजनल. पावस आयलो की मागीर तांकां शेतान रोवंक जाय थंय. ते तितल्या टर्माक ते थोडे पयशे घेतात. जनरली कितें आसता जेन्ना कसली आतां येवजण राबोवंक आयली ते येवजणे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं जाय. आतां ग्राउंडाचो इशू म्हटलो, लँड जाय न्हू. लँड खंयसून हाडटले? गव्हर्मेंट काय लँड प्रोवायड करूंक शकना. गव्हर्मेंटा कडेन पयसो आसता जाल्यार फॅसिलिटी एक्वायर करूंक शकता न्ही. आज भुरग्यांची जी पळय गरज आसा ती तूं जर सॅटिस्फाय करिना, फुलफील करिना, आज भुरगे रस्त्यार येतले तांकां वायट संवय लागतल्यो, वायट व्यसनां लागतलीं आनी ते टायम पास करपाक ना तांचे कडेन कांय.